सर आयचे तुम्ही अमेंडमेंट सगळे अभियानसान दवरता आसतना आनी एक टीसीबी हितून मेन चर्चा चलता ती 16B ची जी खूप ना कॉन्ट्रोवर्शियल आसा. हांवें कितें केलां आतां तुमकां पयलीं दिल्ले तेन्ना कित्याक एक हांव सांगूं सोदतां गोंयचे जनतेक की म्हाजोच कसलो हांगा मेन म्हणजे ट्रान्सपरन्सी हो म्हाजो मेन मुद्दो आहा. ट्रान्सपरन्सीच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जनतेच्या हितान जे कितें आहा ते करपाचो म्हाजो सदां प्रयत्न आसतलो. पूण त्याच बरोबर एक लक्षात घेवंक जाय की काही लोकांनी आमकां डायरेक्शन दिवपाची गरज नासता. काय लोक कितें करता की काय राजकारणाचो वापर करपाचो त्यांचो प्रयत्न असता. काय लोक रेलेव्हन्स दवरपाक प्रयत्न करता. आयज हांव तुमकां प्रुडंटच्या माध्यमांतल्यान फक्त तुमचे माझी चर्चा चल्ल्या. मेन म्हणजे आयज कितें आहा की हांवें कांय मिनटां पयलीं हांव मेल जेन्ना ड्राफ्ट करतलो हांवें ठरयलां की सगळे जे अमेंडमेंट हांवें हाडलेले सगळे जे अमेंडमेंट हांव स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट. आमचे जे एक्सपर्ट कमिटी आहा त्योच अमेंडमेंट परत घेतले, ते स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करतले, तेजे नंतर बोर्डाक हाडटले, तेजे नंतर आमी बोर्ड परत एकदा तेजेर चर्चा करून मागीर तो प्रोसेस फुडें वयतलो. सद्याच्या परिस्थितीत जो ईमेल हांवें ड्राफ्ट करून धाडला सीटीपीक ही ते अमेंडमेंट आमी जे नोटिफिकेशन धाडलेले टू बी स्क्रॅप विथ इमिजिएट इफेक्ट, कित्याक म्हाका गरज ना कॉन्ट्रोवर्सी. कित्याक जेन्ना म्हाजो पर्सनल स्वार्थ कसल्याच गोष्टीक ना तर कसलोच ना, पण एक्सपर्ट कमिटीक घेवन ते ड्रायव्ह करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी आमचे बोर्डान जे डिसिजनां घेतलेली ते सगळे डिसिजनां व्हॅलिड असतली. पण त्याच बरोबर अभियानसान हांवें दवरल्या. पण त्याच बरोबर तुम्ही एक लक्षात घेवंक जाय अभियानसान ते रिड्रॉ करपाक तो फरक काय ना. ते परत एकदा ते एक्सपर्ट कमिटीचे नावां आयजूच हांव डिक्लेअर करतलो. ते एक्सपर्ट कमिटीचे सगळे स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करून तेजे नंतर आमी ह्यो सगळ्या गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. परत एकदा गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदता हे जे स्टेक होल्डर आसूं, जे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आसूं काय एनजीओ आसूं, हेंचे कडेन उलोवन एकूच बाजू केन्ना केन्ना काय लोक मांडपाचो प्रयत्न करता. आणि दुसरी गोष्ट हांवें पळयला की काल आमच्या ऑफिसरान काय पॉलिटिकल पार्टीन कट एंड पेस्ट करून ते ऑब्जेक्शन सजेशन घातल्या. काय हरकत ना. कितें आसता प्रत्येक मनशाचे वेगळे विचार आसता. आमी कितें करता सद्याच्या परिस्थितीन हे जे वेटिंग अबेयन्सान आमी जे दवरल्या ते हांव सद्या तुमकां सांगूंक सोदता की ह्योच अमेंडमेंट्स आमी परत एकदा आमी घेतले आणि परत एकदा आम्ही बोर्डान आम्ही चर्चा करतले आफ्टर द एक्सपर्ट्स टॉक टू द स्टेक होल्डर्स. सध्याच्या परिस्थितीत हांव सगळे अमेंडमेंट स्क्रॅप करता. पयलीं नोट हांवें अभियान घातला म्हटलेले आता स्क्रॅप म्हणटा, सो आता स्क्रॅप म्हणून फुडें वचपाचें. ना स्क्रॅप अभ्यास न्हू, स्क्रॅपूच केल्यार बरें. ते कित्याक आहा की एक एक अमेंडमेंट डिस्कस करून एक्सपर्ट्साक ते स्टेक होल्डर कडे आमी डिस्कस करून ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करूया. आणि त्याच बरोबर माझे पर्सनल हांगा अजेंडा कांयच ना. म्हाका जाय गोंया राज्यान विकास जाल्लो जाय. हांगा सगळे गोष्टी बंद पडोना. मेन म्हणजे आता मुख्यमंत्री आमी सगळे एकजूट जावन एक एक गोष्ट फुडें व्हरपाचो आमचो मुख्यमंत्री प्रयत्न करीत आसता. पण त्याच बरोबर गोंया राज्यान हो विरोध करपाचो विरोध तशें आमकां चर्चा करपाची ना. म्हणून हांवें कितें ठरयलें की हांवें जर अभियानसान दवरले परत लोक म्हणटले ना हेच्या फाटल्यान कितें तरी हेतू आसतलो. हेतू काय ना, सरळ स्क्रॅप करता हांव. त्याच बरोबर हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा की कोर्टान जे खंय 3 वर्सां पळयता आमी निर्णय जायना, आमी 16B परत एकदा ते ऑपरेशनलायज करपाक परमिशन आमी कोर्टा कडेन घेतले. पूण आयज पर्यंत जे कितें केसीस केल्ले आसा, जे कितें 1222 केसीस, त्याच बरोबर प्रोविजनल आणि फायनल अप्रुव्हल बी जाल्ले केसीस, ह्यो सगळे केसीस स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट. देर विल बी नो केस ऑफ 16B व्हॅलिड फ्रॉम टुडे. आय हॅव गिवन डायरेक्शन्स टू स्क्रॅप इट. इट विल बी रेक्टिफाईड बाय द बोर्ड. आणि त्याच्यानंतर आम्ही कोर्टान एफिडेविट घालतले की काइंडली गिव्ह अस परमिशन अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स टू रीलुक एट 16B केस बाय केस. ते बी दिना जाल्यार काय हरकत ना. पण कितें आहा की सध्याच्या परिस्थितीत सगळे 16B चे केसीस रद्द झाल्या. आयजचे दिसा तुम्ही तसे धरू शकता, कारण आय सेड विथ इफेक्ट फ्रॉम टुडे ऑल केसीस स्टँड कॅन्सल. आम्ही एफिडेविट घालता कोर्टान की आमकां एक बी केस आमकां नाका, सगळे आम्ही भायर उडयता. आणि त्याच बरोबर ह्यो अमेंडमेंट बी हाडल्यात त्यो बी भायर उडयता. आणि ह्यो अमेंडमेंट आम्ही परत एकदा ह्योच अमेंडमेंट आम्ही थ्रू द स्क्रुटिनी ऑफ एक्सपर्ट्स परत एकदा हाडपाचो आम्ही प्रयत्न करतले आफ्टर टॉकिंग टू द स्टेक होल्डर्स. त्यांच्या कडेन चर्चा जावन दी, त्यांचो समाधान जावन दी. तांकां अशें दिसूं नये की आमी कितें रोड रोल करूंक पळयता. आणि आमी कसलेच गोष्ट आमी रोड रोल करूंक पळयना. आमी सगळ्या गोंयचे जनतेच्या हितान आणि ट्रान्सपरंटली आमी करतले. पण एक दोन गोष्टी आयज जाल्या. एक म्हणजे ते टीसीबी अमेंडमेंट्स जे हांवेंनूच हाडले आमच्या बोर्डाचे सहकारी करून हेच बोर्ड आणि एक्सपर्ट्स परत एकदा ते स्टेक होल्डर कडे चर्चा करतले.
तेच्या नंतर ते परत गरज पडल्यार रीड्राफ्ट करून परत रिनोटिफाय करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो विथ मॉडिफिकेशन विदाउट मॉडिफिकेशन ते फुडें कळटलें आमकां. पण आयजचे दिसा खंयच्याच टीसीपी अमेंडमेंटाचेर चर्चा करपाची गरज ना, कारण सगळे टीसीपीचे अमेंडमेंट्स जे आसा त्यो टीसीपी अमेंडमेंट्स आमी रद्द केल्या. माझ्या ईमेलच्या माध्यमांतल्यान हांवें ऑलरेडी सीटीपीक इंटिमेट केल्या आनी 16B सगळे केसीस आमी रद्द केल्ले आसा. देर इज नो एक्झिस्टन्स ऑफ 16B. वी विल ट्राय टू ऑपरेशनलाइज 16B by going back to the court through affidavit saying that all the cases we are cancelling and give us permission to relocate it with the monitoring of experts. And this is how we want to move forward. हे तुमच्या माध्यमांतल्यान गोयचे जनतेक कळपाक म्हणजे तांकां कळोंक जाय की बाबा विश्वजीत राणे इज अ व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड person. I am totally transparent. I am with the people of the state of Goa, and that's all I can say. Nothing more. Okay, thank you, Vishwajit. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.